Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आम्ही आज सीएमा बघल्या एक लेटर केली आम्ही आमचे मेंबर एसटीपीटी मेंबर उलयले आणि आता नुस्तें स्टार्ट जाता मार्केट स्टार्ट जाता ऑगस्ट 1 तेदोसान आमी थिंगा एक इन्स्पेक्टर दवरपाक टेस्ट करपाक आनी आमी फिशरीज मिनिस्टराकूय लेटर केल्या सीएमाकूय लेटर केल्या आमचे एक इन्स्पेक्टर अपॉयंट करपाक आनी होलसेल फिश मार्केटान थिंगा आमी तांकां प्लेस अरेंज करतले आनी नुस्तें कोण घेता तेणी थिंग चॅक करपाचें टेस्ट करपाचें आनी व्हरपाचें तें केलें जाल्यार लोकांगेलो विश्वास हाडटलो नुस्तें बरें मेळ्ळें म्हूण कोणा दुबाव आहा तेणी टेस्ट करपाचें आनी हें केलां आनी आज सीएमान आमकां प्रॉमीस केलां आनी फिशरीज मिनिस्टर आसलो तेणें सांगलें आमकां आपूण अपॉयंट करून दित म्हूण आमगे इन्स्पेक्टर आनी आमी ताका मागीर थिंगा आमगे होलसेल फिश मार्केटान प्लेस थिंग दवरतले आतां ह्या 2 म्हयने फिश ना भायले दिसा नुस्तें हाडटले न्हू भायर दिसा नुस्तें हाडटाय म्हळ्यार आमी तांकां आमगे मार्केटान घेयनाय आमी घेयनाय तांकां कित्याक आमी तांकां सांगलां तुमगे तूं आमगे फॉर्म बरें आमी तुमी फीश खूंय पिकोडपा जाय तें कळ्ळें जाल्यार आमच्यांनी लोकांकूय कळटलें नुस्तें खंयचें येता आनी खंयचे स्टेटीन खंय आयस आहा खंयचे स्टेटीन आयस ना खंय फॉर्मलीन येता तें लोकांक कळटलें तें कळपा जाय म्हणून आमी तांकां सांगिलां म्हणजे तेणें आजून देखून तें केलें ना तें रजिस्टर केलें ना ताका लागून आमी ती मार्केट ओपन केलें ना बट ही रिक्वेस्टेड अस फिशरीज डिपार्टमेंट एक आपलो ऑफिसर आमचो ऑफिसर थिंगा डेप्यूट करचो इन ऑर्डर टू चॅक द क्वॉलिटी आनी तेजो स्टाफ आमकां एसिस्ट करपा सो आय हॅव आस्क माय डायरेक्टर ऑफ fisheries to examine his proposal whether we can implement immediately or at a later stage. So I will come out with a decision. We know that when I was Sarpanch 22 years back, we have planted these trees by organizing Vana Mahotsava program, and we were surprised to see, and everyone is hurt to see these plants being cut. आजपासून काल आम्ही रावताले काल एनवायरमेंट डे at least we were waiting that the government would give us a call and ask हे अशें जालां तें wrong आमचें apologize or give a concerned hearing and call the agencies or the persons who have done this destruction तांकां हाडून बूक करतले काय म्हणून आमी रावताले पूण आजूय कांयच आजून जावंक ना म्हणजे हेका लागून आमी आयज सगळे मेळ्ळे हांगा टू लॉज अ प्रोटेस्ट and inform to the public that these are the atrocities which have been committed by the government of Goa on the people of Lubeng. They have done this without any orders, without making anything present to anybody. The Panchayat is also in collusion with this, and so also are the other government bodies. What I am speaking about is that the people of Goa have to wake up to this kind of blatant lawlessness on the part of the government. एक दीस पयलो एनवायरमेंट डे एक दीस पयले 2 दीस पयले हे झाड कातरो म्हणल्यार कोणें रोयलो झाड कातरो म्हणल्यार ही क्रायम आनी डेव्हलपमेंट कोण ऑब्स्ट्रक्ट करना डेव्हलपमेंट कोण बंद करना डेव्हलपमेंट जाय तो जावं करपा जावं तो करपा जावं बट इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट कोणें जाल्यार कोणें जो प्रोवोजान झाड रोयली ती झाड कातरप न्हू ही क्रायम आनी म्हाकाय कळपा जाय बाबा हुंयच सरकारान हुंयच्या ऑथॉरिटीन हाका परमिशन दिलां कातरपाक परमिशन कातरपाक दिलें नाजाल्यार ताबडतोब सरकारान कोण कातोले तेजी कोण इनवॉल्व आहाय तेजी ताका अरेस्ट करपाक गरज आहा आयज आमी एज एवरी इयर अशें आमी करीत येयल्ले आहा फाटलीं 2-3 वर्सां हांव आनी म्हाजे थोडे वांगडी फ्रेंड्स की एनवायरमेंट डे ह्या दिसा जी आमी झाडां रोयतात तशेंच आमी आयज हांवें खुबशीं हांगासर झाडां रोयल्या जावं रेडे घाटीर थोडीं हांगासर वाळपयच्या बस स्टँडार झाडां म्हटल्यार जीं झाडां रानान रोयतात आमी जे फ्रूट बेरीज जे जनवरां कुळागरांनी येवंक जायना जावं आनी खंयच्या हितून येवंक जायना आनी तेंचे पाड करूंक जायना म्हणून आतां तुमी पयला आसतले खुबशीं हे जनावरां येतात कुळागरांनी येतात तेंचे सगळे नश्ट करून उडयता ताका लागून एक फ्रूट बेरी जे खाणा हे दिता फ्रूट दिता झाडां ती झाडां आमी रेडेघाटी रोयल्ली आसा आनी जाता तितलो आमचो प्रयत्न आसा हो एनवायरमेंट आहा तो ग्रीनरी स्प्रेड द ग्रीनरी ते करपाचो आनी दुसरी थोडीशीं झाडां आमी येवन हांगा आतां आमच्या वाळपयचो जो बस स्टँड आहा थंय रोयल्ली आसा